सर आयज तुम्ही मुख्यमंत्र्याक मेमोरेंडम सबमीट केला अबाउट वेडिंग जो टायम आसा ताचे बद्दल. आज सीएमा मेळोन दोन गोष्टी डिस्कस करपा आनी एक मेमोरेंडम सबमीट करपा. एक म्हणल्यार तो कोस्टल झोन मॅनेजमेंट प्लॅन जो ड्राफ्ट आउट केल्लो. CRZन सांगलें की बाय मिस्टेक डायरेक्टर ऑफ पंचायत हे डिपार्टमेंटान पंचायताक बाय मिस्टेक धाडले म्हणून आनी बाय मिस्टेक धाडून 20th डेडलायन दिली म्हणून हें तेणें क्लॅरिफिकेशन दिलें. बट आतां सगळे ड्राफ्ट प्लॅन्स आउट जाल्ले आहा. सो लोकां चान्स आहा तेजे कितें ऑब्जेक्शन आहाय सजेशन आहाय तें सांगपाक. सो हे ऑब्जेक्शन सजेशनाक तेणें ऑफिशियली 60 days पूण दिवचे, विच मिन्स फॉर द नेक्स्ट 60 days लोकांनी आपल्याक ऑब्जेक्शन सजेशन मांडची. आफ्टर दोज 60 days मागीर पब्लीक हियरींग जावचें. सो पब्लीक हियरींग इज अ सेपरेट टॉपीक, सजेशन एंड ऑब्जेक्शन इज अ सेपरेट टॉपीक. कित्याक द ड्राफ्ट्स आर ऑलरेडी आउट. आनी तितून मेन म्हणटाय तो MPD जो बेतला पोर्ट बांदपा सोदता ते बेतला पोर्टा एरिया जी MPD कवर करूंक सोदिता, पोर्ट लिमिट्स म्हणटाय तेका, ती आख्खे हांगेले कावलोसीम आनी कार्मोना गांव देखून कवर जाताय. सो हो पोर्ट लिमिट्स जो पोर्ट थिंग येवपा आहा आनी तो थिंग घायलो आहा हो काडून उडोवचो. कित्याक जेन्ना 2019 आमी सगळे एकठांय जावन ग्राउंडाचेर बाब अभिजीत आहलो आमगेलो आनी हांव सगळे गांवांत भोंवल्लो कावेलोसीम टू सेरावलीम हे मुगे कॉन्स्टिट्युएन्सीन आनी ड्राफ्ट CZMP जे लोकल्स स्टेक होल्डर्सां जाय ते भाशेन ते एकठांय करून आमी ते सबमीट केल्ले. ते सबमिशनाचे तेन्ना हे MPDचे कांय आसना. सो ते एक काडपा जाय हे एक उलयलो. आनी सेकंड म्हणटाय ते आमगे जी काजरां आहाय फेस्टीव सीजन वो काजरांचो शिगमो आसतलो आतां मुखार, होली आसतली, हेंचे म्युजीक टायमिंग्स 10 बंद कुठे म्हणटाय ते म्हाका दिसता हे इन कोंता येना. हो कल्चर आमगे जो आहा जो कल्चरल वेडिंग्स मुसावान जी आहाय ती मातशें लेट जाताय कॉमेस आनी लेट वयताय. सो हेजे मातशें तेणें हो जो टायम आमच्यांनी गोंयकारां पासत करूंक जाता हो टायम करचो. हांवें उमको टायम लिमीट दिल ना. म्हाकाय खबर आहा की लोकां लेट नायट लायकूय जायना, पूण कोण एक 11 पूण करूंक जाता, 11:15 पूण एक कट ऑफ टायम दिवपा जाता. बिकॉज 10 o'clock or 10:30 इज अ व्हेरी शॉर्ट टायम. कित्याक तुमचा कॉमेस जाता म्हणल्यार लोक येता म्हणल्यार 9 जाताय. सो ही दोन्ही रिक्वेस्ट केल्याय. तेणें म्हणून सांगलां की वी वील कन्सिडर दीस आनी वी वील मेक शुअर दॅट समथींग जे लोकां जाय ते भाशेन हें जातलें. एश्युरन्स मरे दीत आहाय आनी ते एसो एश्युरन्स जी आहाय ती एश्युरन्स कमिटी घेयना. हें जे आतां एश्युरन्स वेडिंग्साचें दिल्लें हें एश्युरन्स कमिटीन खूंय घेयलां, हें घेयल ना, हें फॉलो केलें ना. सो दॅट इज द होल प्रोसेस. जे एश्युरन्स दिताय ते हिंग लोकां पासत दिताय ते उलोवपा लागून उलयताय आनी वयताय. तेजे फाटल्यान एश्युरन्स कांय जायना. फ्रॉम द टायम ही हॅज गिवन एश्युरन्स एंड टील नाव देर इज नो लिगल मेकॅनिझम. इट इज ओन्ली सेटिंग्स कोन्न आमी ते दीस काडपाचे. सो फायनली इट इज लायक अ स्वॉर्ड. आमच्या मुखार एक कॅरट दवरलो आनी वयर एक तोरसाद दवरल्या. सो ते सेटिंग करूनच जिवीत काडपाचें. सो हुंय जाल्यार कायदो बसोवपाचो की एक सिस्टम हाडपाक की गोंय जी फुंसांव आहाय ते कुमके टायमाचेर आमी काबार करपाक एलाव करपाक. सेटिंग कोन्न न्हू, ऑफिशियली गेले जाल्यार सगळ्यांकूच कायदो लागता आनी कायद्या प्रमाणे मागीर जाता. आतां सगळ्यांकूच त्रास जालो. आतां ऑलरेडी काजार रात येवपाय पयलीं हांव नंबर आउट केलो. पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान एक नंबर आउट केला. अरे तूं आतां नंबर आउट करता. काजार बूक केली 1 वर्स पयलें. लास्ट इयर काजार बूक केले ह्या वर्साची, तूं नंबर आउट करता 2 दीस पयले. सो दॅट मिन्स नाव पीपल वील कॉल अँड स्टॉप द वेडिंग. दिस इज रॉंग न्हू. तूं जर आतां नंबर आउट करता तूं आनी 1-2 वर्सान तो इम्प्लिमेंट करता म्हणून सांग मरे. कितें जातलें? यू कॅनॉट इम्प्लिमेंट नाव बिकॉज वेडिंग्स आर बुक्ड, इन्विटेशन्स आर डन, प्लॅनिंग इज डन. सो आय थिंक दे हॅव टू मेक शुअर दॅट कम आउट विथ अ क्लियर दॅट दिस इज नॉट गोइंग टू बी इम्प्लिमेंटेड नाव. लोकांक त्रास जावपा जायना, लोकांक काजार बंद, लोकांक फुंसां बंद जावपा जायना. आनी हे गोंयकारांगे जो कल्चर आहा हो कल्चर मेंटेन जावपाक दिस इज पार्ट ऑफ द सिस्टम दॅट वी हॅव बीन फॉलोइंग. सीएमान सेम एश्युरन्स दिल्या की आय वील लूक इन टू द मॅटर आनी गोंयकारां जाय ते भाशेन करया म्हणून. पूण करया म्हणून तोंडान सांगून जायना न्हू. पेपराचेर बरयन जायना रे कितें म्हणून. कायदो म्हणटाय तें नोटिफिकेशन कितें काडपा जाय, लिनियन्सी कितें एक मेकॅनिझम काडपाचो. सो दॅट इज वॉट वी हॅव रिक्वेस्टेड. ना एश्युरन्स दील म्हूण ते एश्युरन्स एक्झिक्यूट जावपा जाय न्हू. एश्युरन्स इज वर्बल न्हू इन द असेंब्ली. तेजे मागीर फाटल्यान एक्झिक्युशन जावपा जाय. एक्झिक्युशन जालें म्हणटरी पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड वील एक्झिक्यूट अँड टेक इट फ्रॉम देर. सो पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड आपल्याक कांयच सांगता, बट सीएमान ते एक्झिक्यूट करपा जाय की बाबा
11 देखून आपण दिता या 11:15 देखून दिता. Whatever is the final cut-off time that they can manage so that people are also comfortable. I think that should be. But the problem is what? काजार धा सिन्सियरली बंद कोताय कित्याक वी आर ऑल गॉड फियरिंग पीपल. पूण ह्या भायले जे आहाय ह्या शिल्पा शेट्टी आनी तेंगे म्युझिकचे आहे मरे. हा शिल्पा शेट्टी के केन्ना धा बंद जाता कोमेसू जाता 11. So why Shilpa Shetty is allowed? Why all these night clubs are allowed to start music at 10 o'clock and run till morning 3 o'clock? आणि आम काजरा लागून सेटिंग करून सगळ्या अंडर द टेबल पैसे दिवपाचे just to make it from 10 o'clock to 11 o'clock. So the point is here, Shilpa Shetty is allowed to run the music till morning 3 o'clock, 4 o'clock. But we are not allowed to do weddings. Why? Because Pollution Control Board. Pollution Control Board and काल यांदिला. Did he go there? Did the Pollution Control Board go last night to Shilpa Shetty's restaurant and check all the night clubs which are there? Did they go? ना. कित्याक ना? हे जिंजारवा सोदता आमी. So हे प्रॉब्लम गोंयची प्रॉब्लम हे गोंयची प्रॉब्लम गोंयकारांक होणा घालपाचे, लोकलचा त्रास करपाचे आनी वोट मारून हांग निवडून हाडपाचे लोकलांनी. शिल्पा शेट्टी हाडाय मरे वोट मारपा तुका. काय जालें ना. पावली शिल्पा शेट्टी ते CO2 म्हूण आहा आनी कित्याक कितुली नांव आहाय मरे. इतुली नाईट क्लब आहाय चलवताय. Have they done anything? They have not done anything. It is just false promises and false assurances that are being given. Every Goan is suffering and every person who is coming from other state investing. I assembly उलयला हेंको पैसे आहाय celebrity कडे and they are coming to invest their money. So when you have the money, why do illegal things? तुका पैसे आहाय मग तू legally कर मग. Why are you doing illegal things? तुम्ही पळयतात GNH.